Gulf Talkies, sponsored by Township Real Estate Dubai. Co-sponsored by Dunes Cricket Academy. Blue Royal Group of Companies, Dubai. Elegant Star Decor Middle East FC LLC, Events and Exhibitions, Dubai. Pratap Mendonca, Design Infinity, Dubai. एज्युकेशन जाल्या उपरांत कॉलेज जाल्या उपरांत हांव म्हज्या पुना गेल्लो म्हज्या भावा वट्टूक पुनांत एक बिझनेस आसले तशें पुनांत आसले आमी 98 ट्रान्सपोर्ट बिझनेस स्टार्ट केले गांवांत सेंट आंटोनी ट्रान्सपोर्ट म्हणून कमला बेट्टू भट्र नावागेले एक तुळू पिक्चर असो प्रोड्युसर जावन तुका तुळू फिल्म काडूंक खंयच्या धैर्यान तो वयसरलोय कोण इन्स्पिरेशन आनी कसली क्रेज आसली तुका ती फिल्म काडची तुका सत्य सांगा न्हू एक बिग एक्सिडेंट बायबलांत येता आसा आमकां कितें मेळटा पळय तांतलो आमी दांतलो एक वांटो दिजेच पडटा सकड आमकां आमी दवरल्यार ताका अर्थ म्हजे कडेन डिफरंट नॅशनॅलिटीचे मनीस काम करतात इवन आमचे पाकिस्तानी बांगलादेश नेपाली ताच्या मागीर आतां हे आसात आमचे आफ्रिकन आसात तशे एका कंट्रीचे मनीस आमचे कडेन काम करतात तांकां एक मंथली सांबाळ टायमार मेळटा तांकां जावचे खुशी आहा पळय ती आमकां जाली लायफांत एक येयल्ल्या काळां म्हणटात यू नीड लॉट ऑफ पेशन्स सगळ्यांच्या की पयलें तुका मस्तू तुजे कडेन पेशन्स जाय आतांच्या लोकां कडेन ना आतांच्या तरणाट्यांच्या आतां युथा कडेन ते ना तांकां आज सकाळीं शेअर मार्केटीन पयशे गेले दुसरे दिसा सकाळीं ते डब्बल जायचे नाजाल्यार 50% एबोव आसाचे फाल्यां 30% काही सकाळीं गेले जाल्यार ते सांजेर गेले नमस्कार हांव वॉल्टर नंदलिके परत एक फावटी तुमच्या मुखार गल्फ टॉकीस कोंकणी कार्यक्रम घेवन आयला आनी सदांच्या बरी हांव हांगासर प्रस्तूत जाता दुबयंत आसा हांवें आदल्या फावटी सांगिल्लें गल्फांतल्या रेवेर आमचे गांवचे कोंकणी मनीस विशेषून कातोलीक समुदायाचे जायते जाण आसात आनी तांणी जायते साधनां केल्यांत आनी तांच्या साधनां मारिफात तांच्या मिनतेन पाटी गांवांत जायतीं कुटुंबां कुशेन आसात आमचो समुदायाक व्हडल्या मट्टार तांची देणगी आसा आनी असल्या थोड्यांक आमी विंचून काडन तांकां
तुमच्या मुखार परिचय करून दिवचे कार्यक्रम करून आसा हांची परिचय करून दिवची गरज ना पूण खंडी जावन तांणी केल्लीं कामां आनी ते समाजाक कितले उपकार जातात म्हणलें आमी सगळ्यांनी जाण जावचें गरज आसा आनी तशें जाल्ल्यान दुसऱ्यांक तातूंत प्रेरण मेळटा आनी दुसऱ्यांकी एकामेका हेल्प करूंक तांकां एक व्हडलें इन्स्पिरेशन जाता आनी ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश दोनूच एक आमचे युवा जण व्हडलें ड्रीम काणकोन स्वप्न काणकोन गल्फाक येतात काम करतात आनी इल्लो तेम काम करून जाल्ल्या उपरांत तांकांय एक उद्यम चलयचे बिझनेस चलयचे म्हणून आशा आसता पूण थोडे पुढचे तांकां गायड करचे की मिसगायड करचे जण चड आसात पूण ह्या कार्यक्रमा मार्फत तांकां एक करेक्ट गायडन्स दिवचे प्रयत्न आमी करन आसा आनी दुसरें जें आमी जायतें जोडता जावं ती गांवांत गल्फांत या खंय जावं दी पूण जोडुल्ल्यांतलें कितेंय आमी समाजाक फाटीं दिवचें आसा आनी समाजान आमकां हें स्थान दिलां आनी आतां आमी कितें फाटीं दी जें म्हणलें चिंताप सबार जाणां कडेन आज आयलां आनी सबार जाणां कडेन आनीक जें म्हणलें उद्देशान हे कार्यक्रम करन आसा आनी आज आमचो सैरो जावन आसा तुमकां सुमेस्तांक वळखीचो दुबायंत बरोसो नवाडदीक आयले वार ताका दक्षिण कन्नडा जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या आनी शारजांत आयले वार मयूर प्रशस्ती ताका मेळ्ळ्या आनी विविध प्रशस्ती ताका मेळ्ळ्यात ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक आनी ताणें उद्यमद्वारी केल्ल्या ताज्या सेवेक आनी तो जावन आसा श्री रोनाल्ड मार्टिस गांवांत मोगर नाडसो फाटल्या 21 वर्सांत 21 इयर्सांत हांव तो दुबायंत वस्ती करन आसा पयलें आमच्या बरेंत एक सादारण एम्प्लॉई जावन तो दुबाय येयल्लो ताजे उपरांत ताजे स्वमेहनतीन तो उद्यम चलयता आनी मोगाचें आज ब्लू रॉयल ग्रूप ऑफ कंपनीज म्हणलो संस्थो बांदून सुमार 1000च्या की चड जाणांक एम्प्लॉयमेंट काम दिल्ली कीर्त ताजी आज ताच्या एका वेअर हावसांत आसा ताजें आख्या UAEंत दुसरे डिपार्टमेंट्स आसात पूण आबू हेल म्हणल्या कडेन असले एक वेअर हावस आसा ते एअरपोर्टाक लागीं कनेक्टेड जावन आसा आनी हर एका 2 मिनटांचे पुढचें फ्लायटा येणेंत वयर चडसो आवाज तुमकांय आयकोंक पुरो पूण ताच्या एक वेअर हावसाचें ल्हानशें चित्रण आमी हांगासर दिता आसतना रोनाल्ड मार्टिसाक आमच्या कार्यक्रमाक आज वेलकम करया सर थँक्यू व्हेरी मच हांवें इंट्रोडक्शनांत जायतें तुमच्या विशयांत उलयलो आनी आज आमी दुबय येवन दुबयंत तुमच्या वेअर हावसांत हांवूच हे कार्यक्रम प्रसार करन आसा पयले सुवातेर तुमकां अभिनंदन आयले वार कर्नाटका संघ शारजांत तुमकां मयुरा एवॉर्ड मेळ्ळा हाच्या पयलीं सबार एवॉर्ड्स तुमी मेळ्ळ्यात पूण एवॉर्डा खातीर तुमी केदळे आशिल्ले ना तें आमकां गोत आसा पूण आज आमच्या विक्षांकांक आनी आमकां सगळ्यांक एक आतुराय आसा रोनाल्ड मार्टिस कुडियलसो म्हणून गोत आसा गांवचो कोंकणी मनीस म्हणून गोत आसा मोगर नाडसो म्हणून आतां थोड्यांक कळ्ळें आसतलें पूण रोनाल्ड मार्टिस जल्मल्लो मोगाड नाडांत वाडुल्लो थंयच ताजें सुरविलें शिकाप प्रायमरी जावन दी हायस्कूल जावन दी खंयसर आसा खंय म्हणसर तुमचें शिकाप आसता आनी ताजे उपरांत खंय फस्ट जॉब तुमचो आसता मुळा हांव मोगर नाड पिरगजेचो आतां हांव कुलशेकरान घर बांदून एक फाटल्या 10 वर्सांत हांव कुलशेकर रावता म्हळ्यार आतां मोगर नाडांतच म्हळ्यार दोनी कडेन मोगर नाड सोडून मोगर नाड सोडूंक दिनात म्हाका ड्युअल सिटीजनशीप तशें आमी 9 जाणां भुरगीं म्हज्या पप्पा मम्मेक आनी आमी म्हजो पप्पा कृशीक फार्मर तो इज ए फार्मर म्हजें फस्ट हें एज्युकेशन आमचे प्रायमरी म्हाका सजीप नाडू म्हणून एक गव्हर्मेंट इस्कॉलांत आमी शिकयल्ले पुरा आमी सक्कड भुरगीं 9 जाणां गव्हर्मेंट इस्कॉलांत शिकयल्ले वाव तशें तुमचे नंबर खंयचे 9 जाणां 7 नंबर लकी नंबर 7 ओके तशें ताच्या मागीर म्हजे प्रायमरीच्या उपरांत प्रौढशाले आमचे सजीप मोडा हायस्कूल आनी कॉलेज थंयच जालें ताच्या मागीर हांव म्हजें एज्युकेशन जाल्या उपरांत कॉलेज जाल्या उपरांत हांव म्हज्या पुना गेल्लो म्हज्या भावा वट्टूक पुनांत एक बिझनेस आसलें तशें पुनांत आसले आमी ताच्या मागीर पुनांत हांव 2000 पुनावेच्या पयलीं कितले म्हणसर क्लासीक गेल्यात तुमी हांव 12th जावन मागीर जावन गेला एग्जाम जावनच थंय हांव अशें गेल्लें ओके ओके ताच्या मागीर हांव पुना आसलो पुना वचून भावा वट्टूक ताचें बिझनेस आसलें ताका हेल्प करनासलो ताच्या मागीर हांवें 98 ट्रान्सपोर्ट बिझनेस स्टार्ट केलें गांवांत सेंट आंटोनी ट्रान्सपोर्ट म्हणून लॉरियांचे हें आसलें ताच्या मदीं कुशनाचें इल्लेशें काम करनासलें तें एक शॉप घाल्लें कुशनाचें तें इल्लेशे टायमाक आसलें मागीर तें हांवें रेंटाक दिलें
त्याच्या मागे ते मेन्स आनी पुरो तुमकां गोत्ता आसात तातूंत लॉरियो पुरो घाल्ले फुल्ल लॉस जावन ते मेन्स आशिल्ले मायन्स Mines, ओके 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 त्याच्या मागीर 2004 हांव दुबय आयिल्लो 2004 गांवांत पुरो हे हांगा कांय लक्षा बरी ना ना म्हणून लॉरी ना तिसल्यान मायन्सी ना कांय ना तितले तशें जावन 2004 एंडाक 2004 दुबय येताना विजीट विजार आयल्यात गे ना एम्प्लॉयमेंट विजा सीधा एम्प्लॉयमेंट रॅक सेरामीक म्हणून एम्प्लॉयमेंट विजा थंयच आयिल्लो ल्हानशें कामाक आयलें एक्चुअली म्हाका येवन हांगा फस्टच ड्रायव्हिंग हें काडूंक आसलें लायसन्स काडूंक आसलें तशें येवन कांय कोणाची वळख नासली कांय नासली तशें एक वळखीचे एका एजंटान अशें धाडलें येवन आमी काम ल्हानशें मट्टाच्यान काम स्टार्ट केल्लें आमी तशें ओके सो पयलें एक ल्हानशें मट्टाचें कामाक आयलें ल्हानशें मट्टाचें काम कितलो तेंप केलें 1600 सॅलरी गेल्ली कितले दिसांनी केलें तुमी तेच कंपनींत खाली हांवें कितले 11 म्हयने काम केलें ओन्ली 11 म्हयने पळय म्हळ्यार तातूंत म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें म्हाका म्हळ्यार लायसन्स मेळ्ळें लायसन्स मेळोन म्हाका HR डिपार्टमेंटाक गेलें ओके पळय हांव म्हळ्यार येयले आमी म्हळ्यार इतलें स्मार्ट आशिल्ल्या तशें म्हाका तांचे एक रॅक सेरामीक तांचे मटिरियल येतालें ते एक पोर्ट आशिल्लो सकर पोर्ट म्हणून रसल कैमा थंय तांचें मटिरियल येताना म्हाका तें मटिरियल म्हळ्यार तांकां मस्त फायन पडटालें ते एका शिप्पार येताना ते 7 हॅच येता शिप्पांत ऑलमोस्ट 1,50,000 मॅट्रीक टन मटेरियल येतालें ते तांकां टायम आसता इतल्या टायमा भितर तुवें तें बद काली करून दिवचें तशें म्हाका थंय गेलें मागीर आमी कालें केलें म्हळ्यार थंयच हांव आनी म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो थंय कोडी आसलो आमी थंयच डंप केलें तें मटिरियल आनी तें बेगीनच आमी खाली करून इल्लेशें आमी हें केलें कालें इल्लें आमचें ब्रेन यूज केलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ट्रकांनी आसली तशें मागीर तांकां खुशी जावन म्हाका थंयच प्रमोशन मेळ्ळें प्रमोशन पुरो मेळ्ळें थंय मागीर थंय न्हू थंय जावन म्हाका तांणी मागीर रॅक लॅटिक्रेट म्हणून एक कंपनी आयली लॅटिक्रेट ती एक्चुअली US बेस्ड कंपनी लॅटिक्रेट तांचे हेड ऑफिस बेतानी आसचें तांतू आसलो तांतू हांवें कितले 2 वर्सां मॅक्सिमम 2 केले 2009 ते रिसेशन आयलें म्हळ्यार ते आयल्या उपरांत आमकां काम सोडून येतलें एक्चुअली हांवें हें केलें काल्यां म्हळ्यार एक कांय म्हणी ओन करी जें म्हणून ते चिंता पयलें कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त गळून कांय फायदो जायना तशें एक पार्टनर आवटूक एक आमी ल्हानशें एक 4 जाणांक आनी वॉटर प्रुफींग डिविजन म्हणून एक आमी गेले एक्सपिरियन्स जाल्ले एक्सपिरियन्स जालें आमी ते म्हळ्यार तातूंत वॉटर प्रुफिंगाचें काम करताले तशें 4 जाणांक आनी हांवूच काम करतालो ओट्टूक हय तांकां गाडयेर बसून म्हणजे एक करोला आसली तांकां बसून आमच्या प्रोजेक्टाक हांवूच म्हळ्यार म्हजें सकाळीं दिसाचें काम जावन हांकां राती करून अशें काम करून स्टार्ट केल्लें फस्ट मागीर रिजायन दिलें मागीर कंटिन्यू हांवें केलें ओके ओके सो 2009 पार्टनरशिपान कितलो तेंप तुमी बिझनेस 2011 सर 2 वर्सां कर्ण जाल्ल्या उपरांत भविष्यात तुमचें टर्निंग पॉयंट सुरू जाता 2011 टर्निंग पॉयंट स्टार्ट जालो वाव ते टर्निंग पॉयंटाच्या विशयान आतां बारी इंट्रस्ट आमकां आयकूंक इंट्रस्ट आसचें तेंच कित्याक म्हळ्यार आज आमी रोनाल्ड मार्टिसाक पळयता तो 2009 असो न्ही तो म्हळ्यार ताच्या स्वंत मिनतेन वस्तू काले म्हणटात पळय ताणें प्रगती जोडल्या ती प्रगती लास्ट 11 वर्सांतलें तें एक बिझनेस एक्सपिरियन्स तें स्टेप कशें तुमची ओन बिझनेसाक आयल्यात आनी ताजे उपरांतली जर्नी कशी आसली 2011 हांव स्टार्ट करतना एक म्हजे कडेन एक 4 जण म्हणजे ओन विजाचे एक्सपिरियन्स तुमकां कोत्ता 4 जण हाडले आनी मागीर आमी कालें केलें म्हळ्यार आउटसोर्स भायर सावन सप्लायाचे मनीस मेळटाले तांकां काण घेवन आमी काम स्टार्ट केलें आमी एक प्रोजेक्ट म्हाका मेळ्ळेलें क्लिवलँड क्लिनीक म्हणून तुमी पळयलां अबुधाबी आयकलां वय त्या प्रोजेक्टाक हांव रिकतना म्हाका 11 जाण आसले आमी प्लास्टरींग आनी ताचे हें करताले टायल्साचें काम करताले ते 2011 स्टार्ट केल्लें 2015 मूक दिलें तें मूक जाताना म्हजे कडेन 600 लोक जाला 4 वर्सांनी तितले प्रोग्रेस म्हळ्यार ते ल्हानशा मट्टाचें काम एक्सपांड जावनूच गेलें कशें आसलें ताजें नेचर कशें आसलें तांकां म्हळ्यार एक्चुअली क्लिवलँड क्लिनीक इज द व्हेरी गूड क्लायंट तांचे पेमेंट आनी ऑन टायम पेमेंट दिताले आनी काम मस्त तांकां क्वॉलिटी ते कॉम्प्रोमायज करनात आनी आमचे कडेन राजस्थानी मेसन आनी आसले राजस्थानी बरेशे स्किल पीपल आसले तशें आमी ते स्टार्ट करून तांकां काम बरें लागलें तशें आनीकय जाण तांणी आमचे कडचे आनी जाय म्हणाले पळय तशें हांवें मागीर इल्लेशें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करून आमच्याच ओन विजांनी लोकांक काडूंक सुरू केलें
ओके तशें मागीर एक कंपनी आली 2 जाल्यो 3 जाल्यो 4 जाल्यो 5 जाल्यो अशें आतां 13 कंपनी आमी ओन करता आता ॲट द मोमेंट तुम्ही 13 कंपनी वय, आमचे एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान एक पूण पुरो कंपनी एकच ट्रेड आनी डील करता की ना इंगड इंगड आसा हे आमचे हे आतां आमी 2000 स्टार्ट केले 2019 हे CNC मॅशीन हे पळयतात हे डक्टीक आतांचे लेटेस्ट वन हे आमी 2019 एंड म्हळ्यार 2020 स्टार्ट केल्ले हे एक युनिट ताचे आमच्या ग्रुप ऑफ कंपनीसाची एक हे अशें ब्लू रॉयल टेक्निकल म्हणून हे ओके ओके अशें साबुधाबी आसा तशें तशें तितल्या कंपनींत आतां तुमकां एकल्याकच तितलें कॉन्सन्ट्रेट करूंक ना आसा मेन म्हजी वायफ आसा पोतीन आसा ती अकाउंट्स प्रती हँडल करतात मागीर HR आमचीच मनीस म्हज्या बायलेची व्हडली बहीण ओके ओके ती आसात तशें पुरो मस्त सपोर्ट आसा आनी आमचे अकाउंटेंट पुरो क्रिस्तांवचेच कोडयालचेच अकाउंट्सांत आसचे मागीर प्लस ह्या हातूंत फॅक्टरीन ती आमचे गांवचे मस्त भुरगे आहात गांवच्या भुरग्यांक मस्त एम्प्लॉयमेंट दिला मस्त जाणां भुरग्यांक दिला आतां इतल्या 14 वर्सांचे ही एक प्रगती आसा ते प्रोग्रेस आसा ते निजायकी आमच्या यंगस्टर्सांक एक इन्स्पिरेशन कित्याक म्हळ्यार आयकूंक सगळी इंट्रस्टींग पळोवंक बारी इजी तुमकां सांगतना इतल्या वर्सांनी इतले कंपनी स्टार्ट केले म्हणून पूण हर एका कंपनी फाटल्यान एक मिनत आसता आनी हर एकान ती सक्सेस म्हणलें मेळना थोडे कडेन फेलियर आसता थोडे कडेन डिसअपॉयंटमेंट्स आसता पूण ह्या जर्नींत तुमच्या जर्नींत तुमकां मस्त चॅलेंजींग म्हणलें बगलें केदाळा 2020 कोवीड टायमार सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाल्ले कोवीड टायमार आमचे कडेन ते दाळे इल्ले चडच लोक आहले मस्त म्हळ्यार 1400 मिसळ आसले आमकां एक ते पुरो सायटां बंद जाली पुरो म्हळ्यार पुरो सायटां बंद जाली मागीर एक काले म्हळ्यार आमकां ते कोविडांत तुजे गॅप डिस्टन्स तें दवरिचें एका बसार काले 20 जाणां करूंक म्हळ्यार लोकांक सकाळीं कामाक येताना एका सिटीर एकल्याक बसूंक नाजाल्यार 2 जाणांक बसूंक तशें आमकां त्या टायमार आमी मस्त म्हळ्यार मस्त सफर जाला ताच्या मागीर प्लस आमकां मस्त सायटां क्लोज जाल्ली बंद जाल्ली प्लस पेमेंट क्लायंटान पेमेंट दिवना हर एक मनीस डिस्कावंट दिसनासलो पेमेंटान पयशे नात तशें 50% 60% डिस्कावंट दिला तशें म्हळ्यार आमचे कडेन इल्लें बॅकअप आसलें आनी आमी ते जाल्यार वाचल्या आनी मस्त कंपनी त्या टायमार बंद जाल्यार डमार जाल्यात व्हडल्यो कंपनी एक 20,000 25,000 लोक आसलेली कंपनी बंद जाल्या पूण तुमकां त्या टायमार स्टाफाक उरोवचें एक चॅलेंज जावना गे तेंच व्हडलें चॅलेंज म्हळ्यार स्टाफाक करूचें पूण आमच्या लोकांनी मस्त सपोर्ट केला आमी पूण सॅलरी कोणाय की आमी डिले करून आमी 3 म्हयने बेसीक सॅलरी घालून तांकां एटलिस्ट एक सर्वायव जावचे खातीर तुमी म्हणून न्ही हर एकल्यानी 16 जाणांनी तशेंच केल्लें आसा प्लस आमी त्या टायमार आमचे एक कर्नाटका हें केल्लें आमी कोवीड एक कन्नडिगरा म्हणून तातूंत आमी बैले लोकांक अशें मस्त हें दिताले अशें हेल्प केल्लें आसा ओके कन्नडिगा हेल्पलायन म्हणून आमी एक स्टार्ट केल्लें ओके त्या चॅलेंज येता न्हू कोविडाचे चॅलेंज त्या कोविडाच्या हाचेतावन भायर येवंक तुमकां कितलो टायम लागलो ऑलमोस्ट 1 वर्स लागला 1 वर्स म्हणजे स्ट्रगल आसलें आमकां म्हळ्यार ते पेमेंट आमी परतून बॅक गेले फाटी गेले कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन कॅश फ्लो आनी पुरो मस्त प्रॉब्लेम जाले त्या टायमार आमी नवी प्रोजेक्ट म्हळ्यार आमचे कडेन कोट करूंक जावना प्लस आमकां नवे प्रोजेक्टाक हात घालूंकूच जावना आनी आसले आमचे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करनासले कंप्लीट कर दिवंक आसले ओके आतां तुमी उलयतना सांगलें तुमचें फायनान्स मिसेस पळयता म्हणून हाच्या मदीं तुमचें काजर खंयच्या वर्सा जाल्लें आनी फॅमिली विशयान दिल्लें सांगा आमकां म्हजें काजर 2010 जाल्लें 2010 म्हजे बायल एक्चुली ती गांवचीच शिरवांची पूण ताच्या पप्पाचो पप्पा तो बॉम्बे सॅटल ती बॉम्बे सॅटल तशें हांगाच चेडून पुरो हांगाच पळोवन हांगाच काजार बॉम्बे जाल्लें एंगेजमेंट हांगाच जाल्लें कॉनली म्हणून ताचें नांव आनी दोगां भुरगीं आसात म्हाका एक रेचल तें आतां 9थांत शिकता आनी एक चेरको तो आतां 7थांत हय ओके आनी फॅमिली एका सायडीर पूण तुजी मिसेसी सपोर्ट करता सो मीन टायम तुमकां तुमचें आनी एका सायडीर पळोवंक गेल्यार कमला बेट्टू भट्रना मगाले एक तुळू पिक्चराचो प्रोड्युसर जावन तुका तुळू फिल्म काडूंक खंयच्या धैर्यान तो वयसरलोय कोण इन्स्पिरेशन आनी कसली क्रेज आसली तुका ती फिल्म काडची तुका सत्य सांगू एक बिग एक्सिडेंट काले जालें ते एक्चुली
हांव ल्हान आसतना पुरो म्हाका पिक्चराचे ते आमी स्टोरी पुरो बरयताले हायस्कुला येतना पुरो ते ड्रामानी पुरो पूण पिक्चराचे तितले हे नासले इवन हांव पिक्चर रिसर्ट पळोवना म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो गांवांत फ्रांसीस म्हणून तसो एकलो फ्रेंडाच्या थ्रू कोणगी एक पिक्चर काडूंक ते एक प्रोड्युसर जाय म्हणून तशें तो मस्तू दिसता म्हजे कडेन उलोवन नासलो आमकां अशें एक पिक्चर काडूंक आसा तशें आमकां एक प्रोड्युसर जाय इल्लो हेल्प करून तशें अशें म्हणून हांव ताका आपोवन हाडूंक गे तुज्या घरा म्हणलो तशें हांव एका म्हयन्यान गांवाक येतालो गांवाक एका म्हयन्यान येता आतां येता तशें एक दीस तो आपोवन हाडून आमच्या कुलशेकर घरा आपोवन हाडून आपोवन हाडून घरा अशें उलयतना म्हणलो तो आयिल्लो प्रोड्युसर डायरेक्टर येयल्लो तसो को प्रोड्युसर येयल्लो तशें ते येवन अशें पिक्चराची स्टोरी पुरो इल्लीशी सांगली म्हाका टायम नासलो हांव इल्लें खंय बिजी आसलो तशें स्टोरी पुरो आयकून म्हळें म्हजे तावन काले जाय म्हणलो तशें म्हणलो कांय ना तुमी एक 50% ह्या पिक्चराक प्रोड्यूस जायचे म्हणून हांवें म्हणलें ओके म्हळ्यार कितले पयशे जाय तो म्हणलो ओटूक आमी 50 लाख बजेट म्हाका 25 लाख जाय तशें हांवें म्हळें जायत ओके आतां कितले जाय तो म्हणलो आतां कितले तुमी दितात हांवें 10 लाखाची चॅक बरोवन ताच्या हातान दिली आनी हांव नेक्स्ट डे आयलो दुबय मागीर गुर्तू ना म्हाका तशें मागीर हांव नेक्स्ट म्हयन्यान गेलो नेक्स्ट म्हयन्यान येताना परतून ते गँग परतून आयले येवन म्हणाले येरना शुटींग जालें हांवें म्हळें कितले पावले पिक्चर म्हळ्यार पिक्चर इल्लें शुटींगांनी जालां तशें आनी एक मुखलें इल्लें शुटींग जावचें हांवें परतून 10 लाख दिले ओके तशें सेकंड 2 म्हयने गेले आनी नेक्स्ट थर्ड मंथान परतून आयलो परतून येताना परतून दोग आयले ते एक जाण नासलो एकलो तसो को प्रोड्युसर आनी एकलो तो डायरेक्टर तशें येवन घरा येवन उलोवन जाताना म्हणलो हांवें सांगलें म्हजे आतां ऑलरेडी हांवें 20 लाख दिलेत न्ही आनी कितले 30 लाख न्ही तो आनी एकलो न्ही ताचेर येवन तितले आतां तो म्हणलो ना म्हजें लोन जावना म्हणलो येन्ना लोन आहा तुजी म्हणलो हांवें म्हणलें काल्याक तूं पिक्चराक हांवें म्हळ्यार गेल्लें लोन काडूंक ट्राय केलां तशें लोन एप्लिकेशन केल्लें लोन मेळोना म्हणलो हांवें म्हणलें पिक्चराक कशें लोन घालताय तेतून सामको हें पुरो गोत्तू ना आमकां गोत्तू ना तितले आतां हांवें म्हळें तुका आतां काले प्रॉब्लेम ना तुमीच घालया पुरो म्हणलो हांवें म्हळें ओके म्हळें बाकीचे पयशे हांवें म्हळ्यार हांव दिता म्हळें दिले पयशे एक दुसरे 2 इन्स्टॉलमेंटान पयशे दिवन सोडले 50 लाख पास जाले पिक्चराचें अर्धे मुक्काल शुटींग जावन मागीर ते म्हळ्यार केरळान ते शुटींग आसलें इल्लेशें ते एक कालारी ते एक शिकोवंक ते केरळाक आसूंक जालें मागीर बँगलोर शुटींग जालें मागीर बॉम्बे शुटींग जालें तशें आनी एकाच म्हळ्यार आमी कन्नडाय करताले दोनी ओट्टूक तुळू आनी कन्नड ओट्टूक केलां ऑलरेडी शुटींग केलां तशें मागीर परतून पळयतना तें जावना मागीर तशें परतून पयशे वचून ते लास्ट पोवतना 1 करोड 48 लाख जाले त्या पिक्चराक ते व्हडलो एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तशें बट बारी व्हडलें लेसन लायफ वय 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 आनी सस्नाक नाका नाका नाही ताच्या मागीर एक 2 पिक्चर कन्नडाक पुरा केल्या 2-3 पिक्चर सपोर्ट केल्या को प्रोड्युसर बट नॉट दॅट बॅड बट दीस इज कंप्लिटली वय वय समथिंग कोणाक एक फिल्मान ऍक्टिंग करीचे म्हणून एक क्रेज आसता पूण ही एक प्रोड्यूस करून गेलो व्हडली गजाल बट नाही लायफांत काले गोते हरी एक ते आमकां एक ते एक्सपिरियन्स जाय पडटा ताच्या मागीर आतां तूं कोणी येवन पिक्चर धर्माकी काड म्हळ्यार आतां आमी नाका वय आमचे हे ते फील्ड आमचें न्ही ते एक्सपिरियन्स तशें जाला एक्सपिरियन्स तशें जालां वय 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 हांवें हे सवाल विचारूंक कितें कारण म्हळ्यार लायफांत एक सक्सेस जावन येताना ह्या काले आमकां अर्निंग स्टार्ट जाताना आमकां टेम्प्ट करूंक येवचे मनीस मस्त आसता देखून आमचो एक आमकां लिसांव शिकोवंक आसा कित्याक की आमी फर्मासाचे भोवशा एक 4 जाणां कडेन तुवें विचारलें जाल्यार तुका सांगता आसलें तुका सांगलें काम न्ही तुका कांय गुत्तू ना जाता म्हणून नॉर्मली एक जनरली फिल्म काडूंक वेताना हांवें फाटल्या दिसांनी आयकल्लें कितें म्हळ्यार तुका येवन सुरूक इतल्या पयशांनी तुजें पिक्चर जाता म्हणटात अर्द्यार मुद्द्यार हांव येतात त्या दाळा तुका तिशीन वचूंक की न्ही इशीन वचूंक की न्ही तुका कंप्लीट करीचे जाल्यार उरले पयशे तुवें घालीचे अल्यान तूं सिच्युएशनान मस्त जाण सफर जाल्यात एनिवे तुमी एक तुमी लेसन म्हणून काण गेला पूण तुमकां कांय तातूंत ताजे उपरांत तुमी कांय पाड जावनात बरें आतां नेक्स्ट स्टेपांत तुमी तुमची सोशियल सर्वीस कितें आसा आमी जायतें आयकता म्हळ्यार सदावत खंय पब्लिसिटी खातीर खंय केल्लें म्हाका गुर्तू ना म्हळ्यार आमी दिवन नांव जोडचें तें जोडचें हें जोडचें म्हणटा पूण तातूंय कांय पाड ना आनी एकल्याक इन्स्पिरेशन जाता जाल्यार आमी दिल्ल्यान नांव घेतल्यान कांय वायटय ना पूण आमकां जें कितें मेळ्ळां ह्या सोसायटीन आमकां एकालें क्रिएट केलां तें पाटी दिवचें प्रयत्न तुमी करनासात सोशियल सर्वीस एक्चुअली आमच्या हातूंत आसा बायबलांत आसा आमकां कितें मेळटा पळय तातूंतलो आमी दांतलो एक वांटो दिजेच पडटा सक्कड आमकां आमी दवरल्यार ताका अर्थ ना तशें समाजेंत सक्कड हातूं
गरजेवंत आसात मस्त गरजेवंत आसात तांकां आमचे तावन कांय फूल ना जाल्यार फुलाची पाकळी ती पयलें तावन हांव दिवनूच आसलो इवन हांव काम करतना म्हाका तें मस्त खोशी जातालें कोणी कांय जाय जाल्यार आमी हेल्प करचें तशें आनी हांगा गल्फांत आयल्या उपरांत तें इल्लें आनी इल्लें आमकां आतां सडावत जावन हांगाचे संघ संस्थे चलतात इवन दुसरे दुसरे प्रोजेक्ट आसात आतां मस्त पादगांवांचे प्रोजेक्ट येतात मस्त येजाक फोन करतात मस्त आमच्या गांवांत ती मस्त तशें आमचे तावन कितली जाता ती कुमोक आमी करता आनी हाचे तावन काही मार्केटींग करीचें या तें नांव हाडिचें म्हणून उद्देश आसा ते म्हळ्यार मागीर कोण हातूंत घालतात तें तशें जावन तें कळटा तितलेंच मागीर तशें कांय ना आमी कांय मेळिल्ल्यांतल्या सोसायटी पार्टी दिवचे ते आमी दिजस काम करना काम करना दिजस वय वय ताचे तावन मस्त हें काल म्हणटा तुका मस्त हें मेळटा बरकत मेळटा पूण आतां तुमी तुमच्या इतल्या कंपनींत इतले बिजी आसतना कशें तुमचो टायम आसा तुमच्या फॅमिली खातीर तुमच्या बिझनेसा खातीर आनी तुमच्या सोशल कमिटमेंटा खातीर तुमी कशें तें मॅनेज करतात तुमकां कोता घालपाक टायम कोणाय कडेन आसा कोणाय कडेन कोणाय कडेन टायम ना कित्याक म्हळ्यार ट्राफिकांत तुका एक 3 घंटे 2 घंटे ट्राफिकांत येता मागीर पूण म्हाका मेन असो पाठिंबो म्हळ्यार म्हज्या वायफांतल्यान म्हाका मस्त पाठिंबो मेळ्ळा फॅमिलींतल्यान मस्त पाठिंबो मेळ्ळा ऑफिसाक हांव येवन सकाळीं एक 2 घंटे ऑफिसांत आसता हांगाच्या मागीर हांव अबुधाबी आमच्या ऑफिसाक येता मागीर हांगा फॅक्ट्रीक येता तशें मागीर हे आसात मॅनेजर आसात मागीर सुपरवायझर ते पुरो पळोवन कांय घेतात म्हाका एक्चुअली आतां तितलें व्हडलें म्हळ्यार हेडॅक कांय ना पुरो सगळ्यांक वांटून दिलां काम ओके ओके तांचे टार्गेट आसा ते करनासता तांची जबाबदारी तांकां दिल्या फ्रीडम आनी कांय मिटिंग्स अटेंड आनी खंयचे हें घालूंक प्रोजेक्ट खंयचे कोट करूंक हांव येता मिटिंग्सांनी पुरो हांवूच आतां हांवूच हें करता ओके ओके हांगासर एक बार इंट्रस्टींग आसा कितें म्हळ्यार तुम्ही बेसिकली इंजिनियरिंग करू ना काय ना टेक्निकल खंयचें एज्युकेशन करू ना पूण स्वंत कुशेन तुम्ही जावन शिकून ह्या एका लेवलार एक हे टेक्निकल टेक्निकल फिल्डान मुखार आयल्यात तशें जाल्यार आमी एक भोवशा बारी धैर्यान आमच्या व्ह्युअर्सांक स्पेशली यंगस्टर्सांक सांगीत हांव केदाळय सांगून आसा पॅशन फॉलो केल्यार आमकां सक्सेस मेळटा एज्युकेशनाची सर्टिफिकेट जायचे गरना आमी सदांवत आमची डिग्री इंजिनियरिंग कालिंगी सर्टिफिकेट हांव इतलें शिकलां म्हणल्यार कुठले आमी सक्सेस जायना पूण एक पॅशन एक आसक्त आसली आनी तितलें डेव्हलप करणं तुमचे पार्ट ऑफ द लायफ केल्यार एक सक्सेस जाता म्हूण तुमी दाखोवन दिला येस करेक्ट टेक्निकली जावन म्हाका नॉलेज तितली नातली म्हाका ते वॉटर प्रुफींग कालेंस म्हणून गोतू नासलें म्हाका 3 म्हयने फस्ट म्हजें फील्ड इंग्लीश आसलें हांव हिंगे आसलो ट्रान्सपोर्ट आसलो थंयसून मागीर येवन आमच्या हाका पडलो एचआराक पडलो एचआरांत कंपनी कशी एक रन करचें कशें तुजें हें तें पुरो कळ्ळें ताच्या मागीर प्लस हाका गेलो परतून आमच्या पाटी ट्रान्सपोर्ट हांगाचे ताच्या मागीर प्लस म्हाका हें टेक्निकल केदाळें मेळ्ळें म्हळ्यार हांव एक पाटी वॉटर प्रुफिंगाचें काम करता आनी तें टेक्निकल पुरा म्हाका 3 म्हयने ट्रेनींग दिल्लें आमच्या युएसाच्या एक हें आसलें बॅच आसलें तांचे वटून म्हाका 3 म्हयने ट्रेनींग घाल्लें कंपनीक तशें ताच्या मागीर टेक्निकली ते खंयचेय आतां आमी एक नवें काम स्टार्ट करतना ताच्या विशयी आमकां इल्ली म्हणी माहीत आसाचें कळीत आसाचें तुका कांयच कळीत नासतना वचून त्या बिझनसाक हात गेल्यार तुका एटलिस्ट तुका ताची ABCD म्हणी कळाच करेक्ट एट द सेम टायम ह्या एका 14 इयर्साचे तुमचे बिझनस लायफ जावंक पुरो या ताचे पयले तुमचे वर्क हें जावंक पुरो एक लायफान 2 गजाली आसतात एक आमकां सेटबॅक येवचें आनी एक आमकां एक खुशी दिवची पूण हर एकल्याच्या मनशांत एक 2 तरांचे इन्सिडेंट्स जातात आनी तले काले म्हणी एक सांगोंक आसचें तसलें आसता पूण हांवें तुमच्या लागीं विचारल्यार कितेंय उडासा दवरचें आसा की तुमच्या लायफान तुमकां येदोळ मनशार बेजाराय दिल्लें कितेंय या खुशी दिल्लें कितें खंयचेय टफ हय न्ही बेजारायची गजाल कांय ना आपलेच थोडे मनीस इल्लेशे धोको दिता आनी इल्लेशे बेजाराय लागता मागीर खुशी म्हळ्यार मस्त म्हजे कडेन डिफरंट नॅशनॅलिटीचे मनीस काम करतात इवन आमचे पाकिस्तानी बांगलादेश नेपाली ताच्या मागीर आतां हे आसात आमचे आफ्रिकन आसात तशे हर एका कंट्रीचे मनीस आमचे कडेन काम करतात तांकां एक मंथली सांबाळ टायमार मेळटाना तांकां जावची खुशी आपल्या ती आमकां जाली ती पळोवन खुशी जाता तांच्या मेहनतीक मेळ्ळो फळ तो आमी दिलो न्ही म्हणून वय 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 आमच्या कोविडाच्या पयले जावन आतां 14 इयर्स जावन आमची ती 14 सॅलरी येवची म्हळ्यार ती 14 मॅक्सिमम 15 संडे आयल्यार अच्छा अच्छा तशें ते तांकां तेय खुशी आमकां खुशी ओके आतां आमी गांवच्या सुमार बिझनेसमॅनांत अशें आयकल्लें आसा आनी ते नॅचरल गांवचे म्हणून न्ही मस्त जाणां कडेन जाता कोणी एक विश्वासान आमी कामाक दवरता
तो पुरो शिकून तुमकां तो कॉम्पिटिटर जाता तशें तुमच्या लायफान कांय जाल्लें आसा की ना सद्याक तशें कांय हे मस्त टफ काम तितलें इजी ना इजिली कॉपी करूंक जायना कॉफी करूंक जायना यू नीड लॉट ऑफ बॅक सपोर्ट यू नीड ओके आज आमी एक कार्यक्रम केल्लो उद्देश जावन आसा आमचे यंगस्टर्स मस्त जण काम सोदून हांगासर येतात काम मेळटा काम मेळोवन तांणी साबार जाणांनी दुसऱ्यांचे तुमचे तसल्यांक पळोवन ताणें बिझनेस केला या तो एक पोजिशनाक आयला आमी कित्याक बिझनेसाक वचून वचो म्हणल्यार चिंतापू जायत्या जाणांनी चिंतचें आसा तसल्यांक तांणी खंयची गजल मोतीन दवरची फस्ट सी सगळ्यांचे की पयलें आपलें म्हज्या लेखा लायफांत एक इल्ल्या काळा म्हणटात यू नीड लॉट ऑफ पेशन्स सगळ्यांचे की पयलें तुका मस्तू तुजे कडेन पेशन्स जाय आतांच्या लोकां कडेन ना आतांच्या तरणाट्यांच्या आतां युथा कडेन ते ना तांकां आज सकाळीं शेअर मार्केटान पयशे गेले दुसरे दिसा सकाळीं ते डब्बल जायचे नाजाल्यार 50% एबोव आसाचे फाल्यां 30% खंय सकाळीं गेले जाल्यार ते सांजेर गेले आतांचे ट्रेंड तशें करेक्ट शॉर्टकट आनी तांकां इजी मनी जाय ते एक्सेस ना ते इजी मनी म्हणलेंच हेंच ना कॉन्सेप्ट ना ते कॉन्सेप्ट ना इजी मनी ना हांवें मस्त जाणांक पळयलां आतां आमचे आयल्यात थोडे कामाचे थोडे आयिल्ले पुरा तांणी पयले गांवचे स्पेशली तांणी सुरू पळोवचे धन्याक इनकम कितले येता हाचे इनवायस कितले ते आनी तांकां कशें जाता की म्हळ्यार आमी फाल्यां गेल्यार आमकां इतलेच पयशे येतले म्हणून करेक्ट तशें आतांच्या युथा कडेन कशें म्हळ्यार ताणें इल्लेशें खंयचेय हांवें सांगचें कितें स्पेशली आमच्या युथाक तूं खंयचेय काम एक स्टार्ट करताय ताका तुवें टायम दिवंक आसा तूं वेट करूंक आसा तुका इतलोच टायम म्हणून दिवंक आसा तूं आज बिझनेस ओपन कर तुका फाल्यां सकाळीं या मंथ एंडाक तुका तें डबल जावन सक्सेस तुका 1 वर्स की 1.5 वर्स की तुवें त्या तुका खंयच्या तुवें हातूंक घालय ताचें डावन लॉस वचनासतना ती कंपनी तुवें रावन व्हरूंक जाय सो यंगस्टर्स कोणी आयकोन आसात जाल्यार एक उडास दवरा बिझनेस करची व्हडली गजाल न्ही पूण रिजल्ट एक्सपेक्ट करचे ओवरनायट म्हळ्यार आज घालून फाल्यां सकाळीं पयशे फाटी येजे म्हणलें हय सर आतां सडावत हांगाचे बिझनेसमॅन थोडे आसचे गांवांत तांणी कालेमणी करूंक स्टार्ट केलां मँगलोर जावं दी बँगलोर जावं दी खंय म्हणी करून तशें तुमचें कांय हांगा तावन करनासल्या बरींत गांवांत सेटअप करचें प्लॅन आसा की गांवांत ऑलरेडी आसा आमचें ऑलरेडी आसा व्हडलें म्हणटर ना इल्ले वेअर हावस आसात मागीर शॉपां आसात इल्लेशें मागीर आमचें एक सर्वीस स्टेशन आसा आनी आमच्या इस्कालाची बसांनी आसात मोगरनाट ओके आमच्या ते इस्कालाक बसां परत दिल्यात आमी तो म्हजो भाव मॅनेज भाऊ करता तो मॅनेजमेंट करता ओके आतां तुमी बरी प्रगती पळयल्या लास्ट 14 वर्सांनी मुखार एक विजन आसता एक आशा आसता आनी कालेगी जाय जे खंय पावचे म्हणून त्या दिशेन तुमचें आतां नेक्स्ट विजन कालें नेक्स्ट बिग स्टेप कालें एक आसा आतां आमी सावदी ह्या फॅक्टरी घाले पळयतात पळय हाचें ऑलरेडी आमी एक्सटेंशन केलां थंय एक्सपांड केलां थंय आतां आमचें लायसन्साचें काम परत चलता इल्लो टायम लागता 1-2-3 म्हयन्या भितर नेक्स्ट इयर जानेवारी फेब्रुवारींतल्याक आमी ऑलरेडी हें करतात ओके वेरी गुड थंय हाका मस्त थंय फ्युचर ह्या कामाक पळय हाचें मस्त डिमांड आनी हाका मस्त सावदी इज हॅपनिंग मार्केट येस ओके सेकंडली हांगा आतां तुमचे दुबय आसा आनी दुबय दुसऱ्या खंयच्या एमिरेट्सांत आसा म्हळ्यार तुमी शारजा आसा आमचे कडेन दुबय आसा सावदी आसा हांगा सॉरी अबुधाबी आसा पळय अबुधाबी आसा 3 कडेन आसा आनी तुमी थंय वचून आसाचे पडटा की वसाचे आसात जण आसात पूण हांव येता हप्त्याक 2-3 पाटी वचून येवन करनासता वचून येवन आसता प्रोजेक्ट आमची मेन अबुधाबी चलतात आतां आमचे अबुधाबी कॅम्प आसा अबुधाबी प्रोजेक्ट आसात इवन पयलीं आलेन आल्या आतां आलेन मूग दिला आमी शारजा आसात मागीर दुबय आसा ओके आतां आखरेक आमच्या दैजी वर्ल्ड टीव्ही पळयतल्या देश विदेशांत पळोवन आसात आनी खंडी जावन जायते लोक तुमकां वळखोवचे आसात आनी थोडे जावन तुमचे आज प्रेरण घेतले आसात उद्यम क्षेत्रांत जावं दी या सोशल सर्विसांत जावं दी तसल्यांक एक जनरली खंयचो संदेश खंयची एक मॅसेज दिवंक तुमी आशेतात पळय बिझनेस करचें व्हडलें हें न्हय कालें व्हडलें काम न्हय खंयचेय एक बिझनेस स्टार्ट केल्यार ते बिझनेस मागीर त्या हातूंत तुवें रावोवचें तें व्हडलें मेंटेन करचें आनी त्यात तुवें लेवलार व्हरचें तें व्हडलें दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज तुका खंयचेय बिझनेस एक टेम्पररी स्टार्ट करून तुका एक
म्हज्या प्रमाणे एक लेवलाक वयर येत पूण त्या लेवलांतल्यान तुवें कंटिन्यू दवरचें तें व्हडलें थंय न्हू इल्लें सकयल पडोवंक कितें जायना वयर वयर वचचें पडटा वयरूच एटलिस्ट वचचें, at least. त्या लेवलार आसल्यार ती हय. एक कन्सिस्टन्सी आसता हय. बरें आज रोनाल्ड मार्टिस आमकां सांगतात बिझनेस करतल्यांक बिझनेस करूंक येया पूण बिझनेस म्हळ्यार 2 दिसांचो खेळ न्ही एक कन्सिस्टन्सी आसता एक कंटिन्युटी आसता मागीर ती एक मेंटेन करूंक आसता आनी तशें केल्यार आनी पेशन्स आसल्यार मात्र Yes. सक्सेस अखेर मेळटा म्हणसर उरता आनी लांब बळटा आहा लांब वळटा म्हणून तांणी सांगलां आनी आज हांव सर थँक्यू व्हेरी मच तुमच्या बऱ्या मना खातीर कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमच्या वेअर हावजांत एक ल्हानशें हें कार्यक्रम दुबयंत येवनूच आमी करूंक एक अवकाश कर दिला आनी तुमच्या तावन जायते नॉलेजी आमकां आज मेळ्ळ्या तुमच्या मुखल्या जिवनाक हांव यशस्वी मागता विशेशान बरी भलायकी तुमकां देव दिवं दी आनीकी यशस्वी उद्यमी जावन जायत्या लोकांक तुमचे तावन उपकार मेळोवन दी अशें म्हणून आशेता देव बरें तुमकांय देव बरें करूं आयल्या हांगा आमच्या वाटून तुमचो टायम स्पेंड केला तुमकांय देव बरें करूं देव बरें करूं God थँक्यू bless. Thank मोगाच्या विक्षकांनो दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर गल्फ टॉकीज कोंकणी कार्यक्रम आमी आयले वार सुरू केला आनी आमच्या समुदायांतल्या थोड्या व्यक्तींनी या समाजींत बदलावण हाडल्या तांच्या साधनाद्वारे रोनाल्ड मार्टिस तांच्या पैकी एक संक्षिप्त रितीर तांचे पॉयंट कशे आसले आमी आयकले मुखल्या दिसांनी आनीकी चड असल्यास साधकांक तुमच्या मुखार हाडून तांचे तावन प्रेरण जोडचे तसले संदर्शनां करून दिवंक आमी आशेतां दुबयंत गल्फाच्या रवेरती हे कार्यक्रम आसतले गल्फ टॉकीज येवच्या हप्त्यान येवच्या फावटी आनी एका साधका सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली पळयत रावा दैजिवर्ल्ड 24/7 नमस्कार.